Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. COVID, it depends again not only on the climate or season, it depends even on which mutation is coming next. Right? Our second wave was because of Delta, third wave was because of Omicron. So we really don't know whether Omicron will give us another wave or not, or it will be something else. So what is there in our hand is get prepared, like Dr. Borkar said. Get vaccinated, get ready. दुसरो वेव जो आसा तो चड डेंजरस टायप आशिल्लो तरी आमी तेय ताजेरय आमी मात केलें आनी तिसरो वेव जो आयलो तेन्ना आमची परिस्थिती मातशी बरी आशिल्ली कित्याक चडशे लोकांनी वॅक्सिनेशन घेतिल्लें आनी त्या खातीर वेरियंट वेगळो आशिल्लो हे दुसरो विशय पूण वॅक्सिनेशना लागून चडशे जाणां तितले त्रास जावं ना. जिनोमीक सिक्वेन्सींग मशीन म्हाका खुशी दिसता तुमकां सांगपाक की तें आमचें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां आतां चालू जाला. सो आतां कसले वेरियंट्स जी वायरसाची आसा ती आमकां रोखडी करता. ताजी वी हॅव डन साधारण 112% लोकांक आमी फर्स्ट डोस दिला, त्याच प्रमाणे 102% लोकांक आमी सेकंड डोसूय दिला. सो फॉर ऑल प्रॅक्टिकल पर्पजीस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वी हॅव वॅक्सिनेटेड ऑल द पीपल इन गोवा विथ both the doses. म्हाका तरी असो दिसता की people have become complacent now. I want to reiterate, परत हांव सांगूंक सोदता लोकांक, with one dose the protectivity is only 50%, with 2 doses it is around 70%. Only with 3 doses we will be protected 90% and above.